प्रोसेस चालू आहे. तो एक विजय सरदेसाई बी वचून तांकां चॅक करून आयला. आय सेक्रेटरीक नोट धाडला टू टेक अ रिव्यू अँड सबमिट अ रिपोर्ट वॉट इज द स्टेटस. कित्याक आमकां ते सगळे क्वालिटी चॅक्स जाग्यार घालून फुडें वचूंक जाय. त्याच बरोबर हांव मिडियाच्या माध्यमांतल्यान एक मेसेज कन्वे करूंक सोदता की सामान्य ल्हान मनीस आसता तो एक 60 किलोमिटर पेरिफेरीन आसता, तो होडींतल्यान जो नुस्तें काडटा तेच्या खातीर कितें तरी मॉडलिटी वर्कआउट करपाची आमची चल्ल्या. पूण फूल प्रूफ मेकॅनिझम आसूंक जाय. नाल्यार तांकां सोडल्यान भितर फाटल्यांतल्यान ट्रेडर भितर सरलो ते उपयोग ना. कित्याक पयर तेंच्या वांगडा जे लोक आयिल्ले तेंच्या फाटल्यान उबे आशिल्ले ट्रेडर आनी हे तेंचो वापर करून ते आनी भितर सरू नये. परत एकदा तो वाद जो आमी आतां बंद केल्लो आसा तो परत निर्माण जावं नये. लोकांचे कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेजर्स आनी हांवें पयलींच सांगलां की विजयान हांव ठाम आहा की ह्या तरेन आमकां करूंक जाय. आनी मेन म्हणजे कितें जालां एक सांगता तुमकां की हांव आनी कोणाक कितें दोश बी दिवंक सोदिना, पूण म्हाज्या मनान इतलेंच चल्लां 24/7 एट द अर्लिएस्ट वी शूड हॅव द स्टेट ऑफ आर्ट फेसिलिटी इन गोवा, चेकिंग मॉडॅलिटीज ऑल दॅट इन प्लेस with independent agencies so that people's confidence is maintained. Ultimately, we are a tourism state. We need to look at things in a different angle. Same time, we need to look at this.